पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 41,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या 2,000 परस चड रेल्वे साधन सुविधा प्रकल्पाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले लोकार्पण। गोंयांतल्या रेल्वे स्थानक नूतनीकरणा खातीर 155 कोटी रुपयांची तजवीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं नवी दिल्लीत ग्लोबल टेक्सटायल एक्सपो 2024 प्रदर्शनाचे जालें उक्तावण। 100 देशांतले प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार। भारताच्या अंतराळ मळार फुडल्या 10 वर्सांत वेगवेगळे प्रकल्प लायतले चालीक। इस्रोचे महासंचालक एस सोमनाथ हांणी दिल्या माहिती। भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक समितीची पणजेंत जाली बसका। उमेदवारीचो निमणो निर्णय केंद्रीय संसदीय समिती करतली जाहीर। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट हांणी दिल्या माहिती। आणि भारत आणि इंग्लंड मजगती रांचीत सुरू आशिल्ल्या 4थ्या कस लावपी क्रिकेट सामन्यांत भारतीय पंगडान 5 गडे राखून इंग्लंडाचेर मेळयलें जैत। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान 41,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या 2,000 परस चड रेल्वे साधन सुविधा प्रकल्पाचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसयले। ह्या वेळार केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले। कार्यावळीत 19,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक करून नूतनीकरण केल्ल्या रेल्वे स्थानकाचो प्रधानमंत्र्या हस्तुकीं बुन्यादी फातर बसयलो। ते भायर हातूंत 21,520 कोटी रुपया खर्चून निर्माण करतल्या ओव्हरब्रिज आणि अंडरपासाचोय आस्पाव आसा। अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत केंद्र सरकारान 553 रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण करतात। ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृत भारत स्टेशन हे दायज तशेंच उदरगतीचे जोड प्रतीक जावन आसा आनी हातूंतल्यान तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो अशी खोस उक्तायली। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। दक्षिण गोंयांतल्या रेल्वे साधन सुविधा प्रकल्पा खातीर अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत केंद्र सरकारान सुमार 155 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत 553 रेल्वे स्थानकाच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या रेल्वे स्थानकाचे नूतनीकरणाचे काम करतना पर्यावरणाक अनुकूल तशेंच दिव्यांग लोकांक सोंपेपणान वावुरपाक जातले अशा सुविधांची आराखड्यांत तजवीज केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा
जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। देशभरातल्या 553 रेल्वे स्थानकाचेर अर्विल्ल्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे अमृत भारत स्टेशन येवजणेक प्रधानमंत्र्यांनी आज सुरवात केली। या निमतान वास्को रेल्वे स्थानकाचेर खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले, राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, आमदार कृष्णा साळकार, आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच रेल्वेचे ADRM संतोष वर्मा आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी नामफलकाचे अनावरण केलें आनी मार्गदर्शन केलें। A nation is developing day by day, and a visionary Prime Minister is here. That is why, in every walk of life, India is growing fast and now become the 5th economy or 4th economy in the world. Within short time, we will be the 3rd economy, and in 2047, according to our Prime Minister, India will be the best economy in the world. 1 or 2, that is our expectation. So Vasudhaiva Kudumbakam and Vishwagurustan, our country, our motherland, Bharat Varsha can attain, and this is a starting. Through railway also, fast development is going on. We all wish our Prime Minister and his team for this great service to the nation. ह्या कार्यावळीत राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी लेगीत आपले विचार उक्तायले। नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी व्हर्च्युअली देशभरा भितर 544 वेगवेगळी रेल्वे स्टेशन आणि 1500 अंडरपास बायपास हांचे व्हर्च्युअली उद्घाटन केल्लें आसा। गोंया भितर वास्को ते सावर्डे पर्यंत टोटल 7 वेगवेगळे प्रोजेक्ट, त्याचे भितर वास्को रेल्वे स्टेशन आणि कुडचडे सावर्डेचे रेल्वे स्टेशन आणि 5 जाग्याचेर वेगवेगळे जे बारीक बारीक जे अंडरपास आसा त्याचे फाउंडेशन स्टोन आज घातिल्लें आसा। हांव आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता, आमचे रेल्वे मंत्री अश्विनजी हांकांय धन्यवाद दिता आनी विजन आसा विकसीत भारत संकल्प जो आसा त्या माध्यमांतल्यान देशा भितरलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो बऱ्या तरेचो जावपाक जाय ही तेंची संकल्पना खऱ्या अर्थान आमी पळयतात आनी म्हणून देशभरा भितर रेल्वे स्टेशनां जी आसा ती हळूहळू एअरपोर्टा भशेन दिसपाक लागिल्लीं आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज ग्लोबल टेक्सटायल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2024 ह्या कपड्यांच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें। ह्या प्रदर्शनात सुमार 100 देशांतले प्रतिनिधी आपापल्या प्रदेशांतले कापडांचे प्रदर्शन करपाक वांटेकार जाल्यात। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरण अनुकूल तशेंच रिसायकल्ड कपड्यांच्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली। ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी फाटल्या 10 वर्सांत भारताच्या कपड्याच्या चळवळींत भयंकर वाड जावन विदेशी गुंतवणूक दुप्पट जाल्या अशें सांगलें। तशेंच कपड्यांच्या वेवसायान सध्या उपक्रम तशीच परंपरा एकठांय येवन देशाच्या उदरगतीन महत्वाचें योगदान दितना पळोवंक मेळटा अशी खोस तांणी उक्तायली। भारत टैक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम संकुलांत आयोजित केल्ल्या भारत टेक्स्ट 2024 ह्या देशातल्या पहिल्या कापड विशयक प्रदर्शनात केंद्रीय उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी लेगीत उलोवप केलें। कपडो निर्मिती मळाचेर देशान फाटल्या कांय वर्सांत मोलादीक काम केलां आनी ताका लागून कपड्यांच्या निर्गतीक नेट आयला अशें मंत्री गोयल हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें।
आज हमारे साथ पूरा टेक्सटाइल्स का इकोसिस्टम, उसमें कॉटन भी है, सिल्क भी है, वुल भी है, जूट भी है, मैनमेड फाइबर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, सब होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच के साथ एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने मिलकर ये इतने बड़े स्वरूप में आज भारत टेक्स 2024 को मात्र 4 महीने के कम समय में दोनों भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे विशाल वेन्यूज पर लगभग 20 लाख स्क्वायर फुट एग्जीबिशन के साथ भारत टेक्स को संभव किया। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी राष्ट्रपती भवनाच्या अमृत उद्यानात पर्पल फेस्टाचें उक्तावण जालें। फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत गोंयांत जाल्ल्या पर्पल फेस्टाच्या यशस्वी आयोजना उपरांत केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान ह्या एका दिसाच्या महोत्सवाचें आयोजन केलां। ह्या महोत्सवांत 10,000 परस चड दिव्यांग व्यक्ती आपल्या साथीदारां वांगडा वांटेकार जाल्यात। औपचारीक उक्तावण केले उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मार्गदर्शन केलें। कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना जिस समर्पण और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, उसकी मानवता हमेशा ऋणी रहेगी। आज मेडिकल साइंस सिर्फ इलाज करने तो ही सीमित नहीं है, इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल रिल्म्स के बीच की खाई समाप्त हो रही है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में मेडिकल एजुकेशन को व्यापक बनाने के अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने और नए कॉलेज शुरू किए जाने जैसे कदम शामिल है। सरकार ने सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से देश के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसं विसव। राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां केरळांतल्या विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्राक भेट दितले। इस्रोच्या स्थापणुके उपरांत ह्या केंद्राक भेट दिवपी नरेंद्र मोदी हे पयले प्रधानमंत्री जावन आसात। आपल्या भेटे वेळार प्रधानमंत्री इस्रोच्या गगनयान प्रकल्पाचो नियाळ घेतले। ते भायर ते इस्रोच्या 3 म्हत्वाच्या उच्चस्तरीय सुविधांचे उक्तावण करतले। तशेंच गगनयानाच्या माध्यमांतल्यान अंतराळांत वचपी 4 अंतराळ वीरांची नांवां ते जाहीर करतले। इस्रोचे महासंचालक एस सोमनाथ हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटेविशीं खोस उक्तायली। Last 10 years, if you look at, we have made substantial progress in space sector, primarily in looking at the increased launch frequency and also very novel missions, starting from the Mangalyaan mission going to the Mars, the Chandrayaan-1, after that, which happened much earlier, we had the Chandrayaan-2 and the Chandrayaan-3, which made the soft landing on the moon, the Aditya L1 mission, which placed the satellite look at Sun for the first time in the history, then the XPOSAT mission. Over and above that, we have been doing various other important missions for the ministries and departments for bringing benefits of space to the public. The space sector opened up in 2020s onwards. Government has announced that space sector opening, the new policy which came out in 2023 allowing private entities and non-governmental actors to work in every area in space sector.
Recently, government has announced the foreign direct investment possibilities in space sector, showcasing how we want to increase the economic activity in space by participation of everybody. दूरदर्शनाबरोबर केल्ल्या खासा मुलाखतींत भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र म्हळ्यार इस्रोन फुडल्या 10 वर्सां खातीर आंखिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पां विशीं इस्रोचे महासंचालक एस सोमनाथ हांणी म्हायती दिली. ह्या वेळार सरकाराच्या नव्या निती अंतर्गत खाजगी कंपन्यांनी अंतराळ क्षेत्रांत काम करपाची परवानगी दिल्यान भारताच्या अंतराळ मळार म्हत्वाची उदरगत जावपाची खात्री एस सोमनाथ हांणी उक्तायली. Very happy occasion for all of us when our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is visiting Vikram Sarabhai Space Center, one of the center of ISRO, for review of the progress of Gaganyaan, as well as to see in person all the work that you have done in the last few years for the speeding up the Gaganyaan program. And he is also meeting the astronaut designates, and more importantly he is also dedicating 3 important high value facilities to the nation in the space sector. The first one being the PSLV integration facilities at Satish Dhawan Space Center Sriharikota, which is primarily built for increasing the launch frequency of PSLV and also make it accessible for private people when they build the PSLV. The second facility is at ISRO Propulsion Complex Mahendragiri for supporting the development of the semi-cryogenic engine and stage, for making the rockets more powerful, put more payload in space. So that facility is also being dedicated. The third is the trisonic wind tunnel, which is being commissioned at the Vikram Sarabhai Space Center for testing rockets and fighter aircrafts for the aerodynamic characterization when they go through the speeds much higher than the speed of sound. So to measure that using models, we can actually test them. So these 3 facilities are going to be dedicated by the Honorable Prime Minister during his visit. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक समितीची बसका काल पणजेंतल्या भाजपा मुख्यालयांत आयोजीत केल्ली. ह्या बसकेक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, वेंचणूक प्रभारी आशीष सूद, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे सयत समितीचे वांगडी सदस्य हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेंत उत्तर गोंयच्या उमेदवारी संदर्भात भासाभास जाल्या. निमणो निर्णय केंद्रीय संसदीय समिती जाहीर करतली अशी माहिती बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली. इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली. नॉर्थ गोवाचेर आमचो जो प्रोसेस सुरू आसा तो प्रोसेस डिस्कस जालो. आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगलें आसतलें, सुरत अध्यक्षान जें सांगलां डेट इज फायनल. ताच्या वेगळी म्हाजो आनी वेगळो कांयच से ना. इलेक्शन कमिटी आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष उलयता. दॅट इज फायनल आनी इट इज ओनली द रिकमेंडेशन फॉर द सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड. सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड जे रिकमेंड करून हे करून धाडटा. वेंचणूक समितीच्या बसकेक एका परस चड नांवाची चर्चा जाली आनी ही नांवां केंद्रीय संसदीय समिती कडेन धाडल्यात अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी खबराकारांक दिली. स्टेट इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली आनी त्या दिसा आमी दक्षिण गोंयचे इलेक्शनाचे कार्यकर्त्यांचें मत कितें आहा त्या संदर्भात मिटींग जाली आनी आज उत्तर गोवा म्हणून मिटींग जाल्ली आसा आनी जी कितें नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां केंद्राक धाडप म्हणून ठरयलें. जी कितलीं नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां धाडप म्हणून ठरलां. अलाहाबाद उच्च न्यायालयान वाराणसींतल्या ज्ञानव्यापी हांगच्या व्यासजीच्या तळघरांत हिंदू समाजाक पुजा करपाची परवानगी दिवपी निर्णया आड ज्ञानव्यापी मस्जीद समितीन दाखल केल्ली याचिका भायर मारल्या. न्यायमूर्ती रोहित अग्रवाल हांच्या खंडपीठान वाराणसी न्यायालयान दिल्ल्या पुजा करपाच्या आदेशाची स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिवन सकयल्या न्यायालयाचो आदेश कायम दवरला. 1993 वर्सा राज्य सरकारान ह्या जाग्याचेर पुजा थांबोवपाचो दिल्लो निर्णय बेकायदेशीर आशिल्लो अशें न्यायालयान नमूद केलां. ह्या निर्णयाचेर वाराणसींतल्या कांय मानेस्तांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं. तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी. जो आधार बना है मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से.
आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का वो चलता रहेगा। हमारे हिसाब से और हमारे सनातन धर्म के लिए ये तो जीत बड़ी है कि एक पूजा जो बहुत दिनों से बाधित थी वो जारी रहेगी अनवरत, और ये अब माननीय न्यायालय की इसमें मोहर भी लग गई। अस्तंत बंगालातल्या संदेशखाली वाठारांतल्या बरमजुरांत आयतारा परतून लोकांनी निदर्शनां सुरू केल्यात। तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी शाहजहान शेख हांकां बेगोबेग अटक करपाची मागणी लोकांनी करून रस्त्यावेली येरादारी आडावन धरली। मजगतीं कोलकाता उच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणा विशीं आज सुनावणी जाली। ह्या वेळार न्यायालयान राज्य सरकारान शाहजहान शेख हांचेर कारवाय करपाक पुलिसांक बंदी घालूंक ना हाचें स्पश्टीकरण दिवचें अशें सांगलें। तशेंच न्यायालयान शाहजहान शेख हांच्या अटकेचेर अंतरीम बंदी घालूंक ना तेन्ना बेगोबेग तांकां अटक करची असोय स्पश्ट आदेश दिलो। हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV बोस हांणी खोस उक्तायत न्यायालयान सामान्य मनशाक हक्काचें राखण केलां अशें सांगलें। The process has started. The women have come forward. They have started asserting themselves, and now there will be a sea change. Let us wait for that. Generals may not fight; they make others fight. Governor's job is to see that the elected government takes action within the constitution, within the rule of law. If that is not done, then of course the governor will intervene. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानचो विसव। शाबलू की काय लालन की जात जमशारे। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। अरे मगोरी चापियां तका एका खाइलो माया 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 क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। आपल्या मोवाळ आवाजान तशेंच भावूक गायनाच्या शैलेंत लोकांक मंत्रमुग्ध करपी फामाद गजल गायक पंकज उदास हांणी आज निमणो श्वास घेतलो। तांची पिराय 72 वर्सां आशिल्ली आनी फाटलो कांय काळ तांकां गंभीर दुयेंस जाल्लें। तांच्या घरच्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आज सकाळीं 11 वरांचेर मुंबयच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो। चिट्टी आई है ह्या त्यांच्या सदाबहार गितान समेस्तांच्या काळजांत तांणी घर केल्लें। 17 मे 1951 वर्सा गुजरातच्या गायनाची फाळभूंय आशिल्ल्या घराण्यांत जल्मल्ले पंकज उदास हांणी खुबशा हिंदी चित्रपटांनी गितां गायल्यांत। तांकां 2006 वर्सा भारत सरकारान पद्मश्री भोवमान भेटयल्लो। तांची धूव नायाब उदास हांणी समाज माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशा वरवीं ही खबर दिल्या। लोकसभा वेंचणुके आदी राजकीय मळार सध्या फुडाऱ्यांचे संगीत खुर्चेचे खेळ पळोवपाक मेळटात। आज जाल्ल्या घडामोडीत काँग्रेस पक्षात परत एकदा धपको बसला। झारखंडच्या सिंगभूम मतदारसंघाची काँग्रेस खासदार आनी झारखंडच्या आदले मुखेलमंत्री मधु कोडा हांची घरकान्न गीता कोडा हिणे काँग्रेस पक्षांतल्यान राजीनामो दिवन औपचारीकरित्या भाजपांत प्रवेश केलो। 2019 वर्सा जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेत झारखंडांतल्यान काँग्रेसीचे प्रतिनिधित्व करपी ती एकटीच काँग्रेस खासदार आशिल्ली। महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अदमासपत्रकी अधिवेशनाक दोन्ही सभाघरांत वंदे मातरम आनी महाराष्ट्र गितान आयच्यान सुरवात जाली। राज्यातल्या 80,000 अंगणवाडी सेविका फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन संपाचेर आसात। तांच्या मागण्यांचेर सरकारान गांभीर्यान विचार करपाची मागणी विरोधी फुडारी विजय वडेट्टीवार हांणी केली। सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आनी सकारात्मक आसा अशें उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी स्पश्ट केलें। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर मार्ग काडपाची गवाय दिल्या अशें तांणी सांगलें।
उपरांत आदले मुखेलमंत्री, आदले केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेचे आदले अध्यक्ष मनोहर जोशी आणि विद्यमान वांगडी राजेंद्र पाटणी हांच्या मरणाचेर अध्यक्ष राहुल नार्वेकार हांणी शोक प्रस्ताव मांडलो आणि सभाघरांत तो मानून घेतलो. दिसाचे कामकाज सोंपचे पयलीं उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी 8,609 कोटी रुपयांच्यो पुरवण्यो मागण्यो सभाघरांत सादर केल्यो. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हांचो आज स्मृती दीस. म्हान स्वातंत्र्य सेनी, राजकारणी, समाज सुधारक, कवी आणि लेखक आशिल्ले स्वातंत्र्यवीर सावरकर मराठी भाषशुद्धी आणि लिपीशुद्धी ह्या चळवळीचे प्रणेते आशिल्ले. ताणें आपल्या जिवितांत सर्वसमावेशक हिंदुत्वाचो पुरस्कार केल्लो. अभिनव भारत ह्या क्रांतिकारिकांच्या संघटनेची स्थापणूक करून तांणी देशाच्या स्वातंत्र्य झुजांत उडी घेतिल्ली. इंग्रज सरकारा आड क्रांतिकारी कारवायो केल्ले खातीर तांकां 2 जन्मठेपी म्हळ्यार काळ्या पाण्याची ख्यास्त इंग्रज सरकारान फर्मायिल्ली. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आनी एकते खातीर तांणी दिल्लें योगदान देश सदांच मतींत दवरतलो. तांचें योगदान हें उदरगती खातीर आनी समृद्धी खातीर आपल्याक प्रेरणा दितलें अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वीर सावरकर हांकां आर्गां ओंपल्यांत. इराकांत बगदाद हांगा जाल्ल्या तिरंदाजी आशिया चषक 2024 सर्तींत भारतान काल 9 भांगरां, 4 रुपया आनी 1 कांस्य पदका सयत 14 पदकां मेळयल्यांत. बायलांच्या एकोड्या रिकर्व प्रकारांत ऑलिंपिक पट्टू दीपिका कुमारीन सिमरनजीत कौर हिचो 6-8-2 असो पराभव करून भांगरा पदक जिखला. मजगतीं अखिल भारतीय निमण्या सर्तींत धीरज बोम्मादेवरान तरुणदीप रायचो 7-8-3 असो पराभव करून दादल्यांच्या रिकर्व तिरंदाजींत विजेतेपद मेळयलां. आज भारत आणि इंग्लंड हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या कस लावपी खेळा माळेच्या 4थ्या क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 5 गडी राखून जैत जोडलें. रांचीत जाल्ल्या ह्या खेळांत जोडिल्ल्या जैताक लागून भारतान इंग्लंडाचेर 3-1 अशी आघाडी घेवन खेळामाळ आपल्या नांवार केल्या. 192 धांवड्याची मोख साधतना शुभमन गिल हांच्या अर्धशतकान सहजपणान मोख साधप भारतीय पंगडाक शक्य जालें. ह्या खेळामाळेचो फुडलो आनी निमणो खेळ 7 मार्च दिसा जातलो. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.1 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 41,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या 2,000 परस चड रेल्वे साधन सुविधा प्रकल्पाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें लोकार्पण. गोंयांतल्या रेल्वे स्थानक नूतनीकरणा खातीर 155 कोटी रुपयांची तजवीज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी नवी दिल्लीत ग्लोबल टेक्सटायल एक्सपो 2024 प्रदर्शनाचें जालें उक्तावण. 100 देशांतले प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. भारताच्या अंतराळ मळार फुडल्या 10 वर्सांत वेगवेगळे प्रकल्प लायतले चालीक. इस्रोचे महासंचालक एस सोमनाथ हांणी दिल्या माहिती. भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक समितीची पणजेत जाली काल बसका. उमेदवारीचो निमणो निर्णय केंद्रीय संसदीय समिती करतली जाहीर. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली माहिती. आणि भारत आणि इंग्लंड मजगती रांचीत सुरू आशिल्ल्या 4थ्या कस लावपी क्रिकेट सामन्यात भारतीय पंगडान 5 गडे राखून इंग्लंडाचेर मेळयलें जैत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.